नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गरजे परस चड पेट्रोल घेवन पेट्रोलाचो प्रस्न लोकांनी करचो न्ही गंभीर. सरकाराचो उलो. सरकार म्हणटा मंगळारा मेरेन पेट्रोल पुरवण पडटली जाग्यार. भाजपान मागली देखरेख समिती. लालकृष्ण अडवाणीची जनचेतना यात्रा मंगळारा दनपारा पावता गोंयांत. पोळ्या येवकार. कुडचड्यार आनी म्हापशां जाहीर सभा. यात्रेत भ्रष्टाचार आनी म्हारगायेचो मुद्दो. नगर नियोजन खात्यान लोकांची मागणी नासतना धडे टोलीनगर कापशे बायपास प्रादेशीक आराखड्यात घाल्ल्यान सावड्डेकार बेजार. ग्रामसभेन बायपासा आड घेतलो एकमतान ठराव. सरकारी सोपस्कार करिनासतना खारीवाड्यार बांदतात एसएजीचो ग्राउंड. वोट बँके खातीर येणावळ मंत्री जुजे फिलीप करता बेकायदेशीर गजाली. तारा केरकाराचो आरोप. जुजेन केले आरोप किकोंत. आनी खेळामळार लुसोफोनिया आनी नॅशनल गेम्सात खेळपी गोंयच्या एथलीटांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर सरकार दितलो खासा 6 कोटी रुपया. खेळा प्राधिकरणाच्या आमसभेत म्हत्वाचो निर्णय. आता खबरो विस्तारान. गोंयकारांनी गरजे परस चड पेट्रोल घेवन पेट्रोलाचो प्रस्न आनीक गंभीर करचो न्हय अशी विनवणी गोंय सरकारान लोकांक केल्या. मंगळारा मेरेन पेट्रोल पुरवण जाग्यार पडटली अशें सरकार म्हणटा. पेट्रोल कंपन्यां मदल्या झगड्यांक लागून पेट्रोलाचो उणाव निर्माण जाला. ते खातीर एक देखरेख समिती नेमची अशी मागणी भाजपान केल्या. सोमारा सेगीत तिसऱ्या दिसा गोंयभर पेट्रोलाचो उणाव आसलो. गोंयभर कांय पंपांचेर व्हडल्यो व्हडल्यो लायनी आसल्यो जाल्यार बऱ्याचशा पंपांचेर पेट्रोलूच नासले. म्हापशे वाठारांत तर फाटले सप्तकभर पेट्रोलाचो उणाव आसा. सगळी ट्रॅफिक ना, पेट्रोल ना म्हणटा गव्हर्मेंट कितें करूंक जाय. बेश्टे बसून फायदो ना. हांगा लोकांचे सगळे ट्रासान बरोबर ट्रॅफिक जॅम जाल्यात. पोलीस कोण ना आनी लोक ट्रासान वतान तापतात. कितें करतले लोक. मागीर आतां तुमी इलेक्शनाक येतले मागीर कितें तुमकां वोट दिवं. आम्ही पुण्यावरून आलोय 29 तारखेला गोव्यामध्ये गोवा बघायला. कालपासून आम्ही पेट्रोलसाठी फिरतोय. पेट्रोल काय आम्हाला गोव्यात अजून 4-5 ठिकाणी फिरलो पण कुठं पेट्रोल मिळालेलं नाहीये. I have been waiting for petrol for the last 3 days. Everywhere I go, I'm parking my car. I have to wait for almost half an hour. पेट्रोल पंपांचेर पेट्रोल नाशिल्ल्यान कांय लोकांनी आपणाल्या आमिगांच्या मोटरसायकलींतल्यान पेट्रोल घेवन आपणाल्यो मोटरसायकली चलयल्यो. आता पळोवंक गेल्यार पळय आतां हांव इंटरव्यू गेलो सकाळी. इंटरव्यू येता जाल्यार मोटरसायकल बंद पडली. मडगांव बी पेट्रोल ना. हांगा आतां पुरा वेर्ना नुवें पेंजीम खंय बी ना. ते येतना मोटरसायकल बंद पडली. थंयच्यान चलून येयलो इंटरव्यू दिली. आतां मोटरसायकल पेट्रोल दी म्हटल्यार पळय बॉटलेनी पेट्रोल दिना. जाल्यार लोकांची दोस्ताची मोटरसायकल पंपार पेट्रोल काडून आतां पेट्रोल काडटा. फ्रेंडाची मोटरसायकल पेट्रोल कंपन्यांमदल्या केस्तांवांक लागून गोंयांत पेट्रोलाचो उणाव निर्माण जाला अशें भाजपाचें म्हणणें आसा. पेट्रोल विकपाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर एक समिती नेमची अशी मागणी भाजपान केल्या. आमचें आयजूय म्हणणें आसा की गव्हर्मेंटान हातूंत इंटरव्हीन जावचें. फक्त दिगंबर कामत म्हणटा की आज ह्या कमिटीची मिटींग फाल्यां त्या कमिटीची मिटींग इतलेंच चलिल्लें आसा. हाज्या भायर कांयच जायना. म्हणून आमचें म्हणणें आसा की ताबडतोब एक कोऑर्डिनेशन कमिटी करात and let it work under the monitoring committee of civil supplies director. Let it work under civil supplies director. जाल्यार IOC जितलो कोटा येता तो सगळ्यांक डिस्ट्रीब्यूट करपाक मेळटलो.
पेट्रोलाचे टँकर फुडल्या 2-3 दिसां भितर गोंयांत पावपाचे आसात. ताका लागून उणाव सोंपतलो अशें सरकाराचें म्हणणें आसा. 20,000 मेट्रीक टन पेट्रोल घेवन आयओसीचो टँकर मुरगांवां पावला. एचपीचो आनीक एक टँकर रोखडोच पावतलो. आयओसीन हेर कंपन्यांक पेट्रोल दिवचे अशी सुचोवणी गोंयचे नागरी पुरवण सचिव डीसी साहून आयओसीक केल्या. लोकांनी चड पेट्रोल घेवन दवरचें न्ही अशी विनवणी सरकारान लोकांक केल्या. And there is no problem for diesel, almost there is no problem at all. Okay. So these particular some petrol pumps are seen different places, that they are closed or long line is there. This is due to panic buying. Okay. Panic buying by some by consumers. Okay, So sir. they are thinking those who require 10 liter or 15 liter, they are buying now full tank. So therefore other people are suffering. So Okay. petrol pumps, so all consumers should be careful. There is no problem at all. It is only temporary. Which from tomorrow going to improve day by day, and by 7th everything will become normal. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. भाजपाचो राष्ट्रीय फुडारी लालकृष्ण अडवाणीची जनचेतना यात्रा मंगळारा 1 नोव्हेंबराक दनपारा गोंयांत पावता. ह्या यात्रे खातीर कडक सुरक्षा दवरल्या. मंगळारा अडवाणीची कुडचड्यार आनी म्हापशां अशी 2 जाहीर सभा जातल्यो. अडवाणी भ्रष्टाचार, म्हारगाय आनी गोंयच्या बेकायदेशीर मायनिंगाचो विशय ह्या सभांनी काडटले. भारताचो आदलो उपप्रधानमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचो राष्ट्रीय फुडारी लालकृष्ण अडवाणीची जनचेतना यात्रा मंगळारा दनपारा गोंयांत पावता. बिहार सावन सुरू जाल्ली जनचेतना यात्रा तामिळनाडूंतल्यान सोमारा कर्नाटकांत पावली. मदुराय वतना यात्रेक वाटेर पायप बॉम्ब मेळिल्ल्यान सुरक्षा वेवस्था आनीक खर केल्या. ही यात्रा सुमार 12:30 वरांचेर पोळ्या पाव येता अशें पक्षाच्या सुत्रांकडच्यान कळटा. मंगळारा कुडचड्यार बस स्टँडा लागसार सांजे सुमार 4 अडवाणीची जाहीर सभा जातली. जाल्यार दुसरी सभा म्हापशा सांजे 7 टॅक्सी स्टँडा लागसार जातली. अडवाणीची बुधवारा सकाळी पत्रकार परिशदूय जावपाची आसा. सभेच्या सुवातेर कसलीच वायट घडणूक घडची न्ही म्हूण खर सुरक्षा वेवस्था दवरल्या. आता तेजेर म्हाका दिसता खुबशी चर्चा आता फुडलो भावी प्रधानमंत्री आसचो नासचो तो विशय करपाची गरज ना. पूण आयज जो पासून तो जे काम करता पळय ते तोखणाय करूं सारकें आहा. ह्या यात्रे बद्दल अजून 2 गोष्टी. एक 2 जनसभा आसात ज्यो उत्तरेक म्हापसा आणि दक्षिणेक कुडचडे, 2च मोठ्या सभा जातल्यो. बुधवारा अडवाणीची ही जनचेतना यात्रा पेडणेच्यान महाराष्ट्रांत भितर सरतली. देशभर पातळिल्ल्या भ्रष्टाचारा आड लोक जागृताय म्हूण अडवाणीन ही यात्रा सुरू केल्या. पूण तातूंत म्हारगायेचोय मुद्दो येता. भाजपाची सुत्रां सांगतात ते प्रमाण गोंयच्या सभांनी अडवाणी बेकायदेशीर मायनिंगाचो मुद्दोय काडपाचे आसात. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार राकेश कानोळकार आनी कुडचडेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.